धावेच्या भुरग्यांचे रिजल्ट आयले, PUCचे रिजल्ट आयले तक्षण कितले म्हाका मेळ्ळे आनी कितले ताका मेळ्ळे. आनी कंपेर करतना दोन संगती जावचे साध्य आसा. एक, जेजू ते एंटरटेन करूंक वसा. जेजू म्हणटा तें तुका गरज ना. तुका तुज्या फ्युचरा विशयांत समजोवंक कोणाय सृश्टीची गरज ना. देव तुजें फ्युचर तुज्या सांगाता बांदता. क्रिस्ते मोगाळ भावण आनी भयणीनो, हेची दोनी वाचपां त्या पुस्तकाचो निमाणो वांटो धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें आयकल्लें पयलें वाचप आयचें. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलो लास्ट भाग 28वा अध्याय तावन निमाणो वांटो पावलू विशांत त्या धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत प्रत्येक जावन दुसऱ्या भागांत पावल एक प्रधान तांतू वावराडी म्हणयात खंडितान पवित्र आत्मो थंय मेन वावराडी. पूण मनशां पैकी पावलो आनी पावलोची निमाणी घडी कितें जाली मरणा विशयान थंय उल्लेख करूंक ना. तरी निमाणें कशें ताची तणकी जाल्या उपरांत रोमांत शुभवार्ता प्रगट केल्ल्या विशयान आमकां आयकूंक मेळटा. हेच्या वांजेलांत आमी पळोवंक गेल्या तर जाल्यार एक ल्हान एक संगत आमच्या मोथेक येवचेर आसली. आमी सदांच तुलन करता, कंपेर करता. आमच्या धावेच्या भुरग्यांचे रिजल्ट आयले, PUCचे रिजल्ट आयले तक्षण कितले म्हाका मेळ्ळे आनी कितले ताका मेळ्ळे. कितले म्हज्या पुताक म्हज्या धुवेक मेळ्ळे, कितले तिच्या पुताक ह्या धुवेक मेळ्ळे. कंपेर करता. आनी कंपेर करतना दोन संगती जावचे साध्य आसा. एक, म्हज्या की ताका चड मेळ्ळें जाल्यार म्हाका बेजार जावचें, मुसोर जावचें. म्हज्या की ताका उणें मेळ्ळें जाल्यार म्हाका हंकार येवचो, म्हाका एका तुजें वडपण आनी तात्सार ताच्या विशयान येवचो. आनी ह्या खातीर कंपॅरिजन आनी एकलें सांगता खंडी जावन सारकें न्ही. देखून जेजून सांगलें उतर आनी एकल्या विशयांत जड्ज करिनाका. कित्याक तुका कळीत ना ताची स्थिती कितें कालें कितें गी म्हणून तें देवाक सोड. आमी जायते फावटी ह्या एका संगतीक वळख जाता. तो फारिसेव तो मागणें करूंक आयिल्लो कॉन्सन्ट्रेशन देवाचेर आसच्या बदलाक फाटल्यान आसच्या त्या पब्लिकनाचे वयर ताचें दिश्ट पडटा आनी म्हणटा हांव ताचें बरी न्ही, हांव बरो मनीस. ताका कंपेर करतना ही आमकां जायते फावटी जाय पडटा. आनी एकल्या कंपेर करना हांव बरो, हांव ताच्याकी बरो, म्हजे कडेन हें आसा तें आसा म्हणलें आसलें. ओके, एका रितीचें सायकोलॉजिकल सॅटिस्फॅक्शन म्हणयात. पूण जेन्ना ही म्हाका आनी एकल्यान अलग करता, हंकार हाडटा आनी एकल्याक इन्सल्ट करचें तसली प्रवृत्ती म्हजे थंय येता तर जाल्यार ती खंडीत बरी न्ही. कित्याक सांगता म्हळ्यार पेद्रूक ताचें मिसांव कितें म्हणून जेजून कळीत केलां, पूण तातूंत ताका सॅटिस्फॅक्शन ना. पळय ताकाय कितें आसा एक कॉमन इंट्रस्ट म्हणयात, एका मनशाचे एक शीर म्हणयात. आनी जेजू तें एंटरटेन करूंक वचना. जेजू म्हणटा तें तुका गरज ना, तें तुका गरज ना, तूं म्हजो फाटलाव कर, तितलें केल्यार पुरो. त्या खातीर आमकां पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेर तावणूच म्हणयात परमेसरल्यान तावणूंत एस्ट्रॉलॉजी या फ्युचर आनी मुखार कितें आसा ताच्या विशयांत तुवें समजून घेवचें हक्क ना. तुजें भविश्य देवाच्या हातांत आसा आनी तुज्या हातांत आसा. न्ही मात्र देवाच्या हातांत, तुज्या हातांत आसा. आमकां जायते हांगा आतांचे एक ओडणी जावन आसा, फाल्यां कितें जाता, पुरवां कितें जाता, म्हाका फ्युचरान कितें आसा म्हूण समजून घेवचें. आनी ह्या खातीर कंप्युटरायज्ड एस्ट्रॉलॉजी मात न्हय, अशें एस्ट्रॉलॉजीक भिरांकूळ डिमांड आसा आनी जायते क्रिस्तांवूय वचून आसात. आनी ही एक मनशाची अस्कतकाय वायट सकत वापरूंक शकता आनी वायट सकत ह्या मनशाच्या नीज शेवटांत पयस व्हरता. आनी ह्या खातीर ही गरज म्हाका हें खंडन करता. तुका तुज्या फ्युचरा विशयांत समजोवंक कोणाय सरशिवेची गरज ना. देव तुजें फ्युचर तुज्या सांगाता बांदता. तुजें फ्युचर देवान बरोवंक दवरूंक ना. अणे बराप म्हणलें आमी वळखून घेना. देवान जर अणे बराप बरयलां तें कुर्सार आपल्या पुताचें बलिदान दिवन आमी हर एकल्याक सर्गराजाचें दायज केल्यान तें अणे बराप आमचें, तें आमचें आपोवणें. आनी तें जोडूंक आमकां हर एका दिसा देव आमचे सांगता वावुरता. सलवणेंती पिडेशिरेंती आमच्या कश्ट अनवरांती आमच्या ह्या आपोवण्याक ह्या शेवटाक देव आमकां आपयता आनी आमच्या सांगता वावुरता. तरी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना ह्या सकाळी फुडें आमी आयल्या खंडीत जावन न्ही मात्र ह्या संवसारी गरजांक बगार सर्गींच्या आमच्या पयनाक आदार मागोवन ताच्या सरशी आयल्या. येव क्रिस्त येवचो जेजू. न्ही मात्र पेद्रूक आनी जुआंवक तांच्या फुडारा विशयांत
ह्या तांच्या वावरा विशांत ह्या तांच्या मिसांवा विशांत शिकयता. आमच्या हरी एकल्याच्या फुडारा विशांत आमच्या हरी एकल्याच्या मिसांवा विशांत काळजी घेवन आसा. तर ताच्या कुडीन आनी रक्तान पोशीत जावन ताचे शिस जावन वावुरन आनी एक दीस त्या सर्गेन ताचे संगी एक जावचे जाल्यार संपूर्ण भाग आमा सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण मागया.